मोपा जावन आसा एक प्रायवेट एअरपोर्ट वे दे विल बी अ चॉयस. ते लोकांक चॉयस दिवपाक सोदता. ती ॲप बेस्ड टॅक्सी आसून दी, प्रीपेड आसून दी, रेंट अ कॅब आसून दी, ओला आसून दी, उबर आसून दी, गोवा मायल्स आसून दी, व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी ते हाडपाक करता. म्हणजे वर्ल्ड क्लास चॉयस म्हणटा ते, बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड क्लास एअरपोर्ट आनी अ प्रायवेट एअरपोर्ट. हे परिस्थितीन म्हाका भीती पडल्यार दाबोलीम उरतलो काय ना. ॲप बेस्ड एकूय टॅक्सी ना, ॲप बेस्ड सर्विसीस ना दाबोलीम, ओन्ली प्रीपेड टॅक्सी, जाल्यार कोण येतलो दाबोलीम? फाल्यां दे वील प्रिफर टू गो टू मोपा. एअरपोर्टार देंवतल्यांक येवच करूंक वेगवेगळे पर्याय आसचे म्हूण खंय हायकोर्टाची ऑर्थ आसा. आमकां एक आदेश दिला हायकोर्टान, देर हॅज टू बी अ चॉयस टू द ट्रॅव्हलिंग पब्लीक, टू द कस्टमर. म्हणजे कितें, तुगेल फकत प्रीपेड आनी टुरिस्ट टॅक्सी चलपाना म्हूण, आनी कितें तरी चॉयस एज वेल एज मिडियम इंट्रस्ट. तुमी कितेंय म्हणा की तुमी तरी एपाचेर येवपाची प्रयत्न करना जाल्यार तुमी शेणटले. गोवा मायल्स ही खंय रियलिटी. पण गोवा मायल्स इज अ रियलिटी. इट इज सायन्ड फॉर 25 years विथ टुरिझम डिपार्टमेंट. एक ॲप आहा ती आमी सद्या यूज करया. गोवा मायल्सान खंय टॅक्सीवाल्यांक एक्सचेंजात 100 EV कार घेवंक हातभार लावपाचें उतर दिलां. 100 सुमार टॅक्सी ते इलेक्ट्रिकल बेस्ड व्हेकल करतले, EV करून दाखयतले म्हूण. वॉट इज द ओल्ड कार ऑफ देअर्स दे वील टेक इन एक्सचेंज एज सीड कॅपिटल. बाकीचे लोन मेळटले ऑन इजी टर्म. हे सुद्धा तांकां सांगिल्लें आसा. सो इट इज अ विन-विन सिच्युएशन फॉर देम. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.